न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी सुजान गांवांत हांचे कडेन ताचे कडेन जाणुया आयचे दिसाची घडणूक। शांत सुलेमान सिद्दकी प्रकरण तुमकां खबरच आसलें। फाटले 2 दीस जाले हे प्रकरण गोंयभर गाजत आसा। अमित नायक म्हणटा तो IRB कॉन्स्टेबल, त्या कॉन्स्टेबलान क्रायम ब्रांचेचे बंदखणींतल्यान सुलेमान सिद्दकीक सोडलो आणि ताच्या वयल्यान जो बोळो सुरू जाल्लो उपरांत ताणें अमित नायक शरण आयलो आणि आयज ह्या प्रकरणाचेर विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो। सकाळ फुडें विरोधक DGPक वचून मेळ्ळे आणि ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी तांच्यांनी केली। तशेंच हे प्रकरणात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्वता आपूण ह्या प्रकरणाची जापसालदारकी घेवन ताणें गृहमंत्री पदाचो राजिनामो दिवचो अशी मागणी तांच्यांनी केल्या। ते उपरांत अमित पालेकर आणि आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकर आणि आरजीचो आमदार विरेश बोरकरानूय ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी केल्ली आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। दुसरी हातून एक म्हत्वाची अपडेट जी येता ती DGPन ह्या प्रकरणाचो सगळे जे खापर आसा ते जो IRB कॉन्स्टेबल आसा अमित नायक ताचेरच फोडिल्ले आसा आणि ह्या प्रकरणात जे सुलेमान सिद्दकीन ज्यांची नांवां घेतिल्लीं आसात तातूंत राजकीय फुडारी आसात, कांय उंचेले पुलीस अधिकारी आसात, तांकां क्लीन चीट दिल्ली आसा। सविस्तर दोनूय बातम्यो 7 वरांचेर पळोवपाक विसरूं नाकात। थँक्यू सुशांत। सुशांतान ज्यो दोनूय बातम्यो सांगल्यात त्यो खूब म्हत्वाच्यो आसात। त्यो तुमी मुजरत CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी समिता कडेन ताचे कडेन जाणुया आयच्या दिसाची घडणूक। समिता, गोंयांत चलपी वेगवेगळ्या घोटाळ्यांतल्यान सरकार फकत लोकांचें लक्ष वळोवपाचो यत्न करता अशी खर टिका जी आसा ती गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आनी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्ली आसा। तर दिसान दीस गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत चल्ल्या जाल्यार दुसऱ्या वटेन सरकार जो आसा तो फकत पयशे करपाक पेटला असोय आरोप ताणें केला। तर आतां तरी गोंयकारांनी दोळे उक्ते करचे आनी गोंय नश्ट जावपा पासून वाटोवचें अशें विजयाचें म्हणणें आसा। अशी ही एक बातमी आसा। थँक्यू समिता। आयज एक मुख्य जी बातमी म्हणजे आयज अपघात जाल्लो आसा। ह्या अपघातान आयज 2 कडेन अपघात जाल्ले आसा। ह्या 2 कडेन दोगांक मरण आयलें आसा। पयलो जो अपघात म्हणजे सावड्ड्या धड्यार हांगा जाल्लो आसा। ह्या अपघातान एकल्याक मरण येवन दुसरो जो जखमी जाल्लो आसा आनी असोच रातचो एक अपघात जालो। ह्या अपघातान एकल्याक मरण आयलें आसा। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी दिप्ती कडेन ताचे कडेन जाणून घेवया आयच्या दिसाची घडणूक। दिप्ती, ऐश्वर्या, आयज फामाद तबला वादक जे आसात झाकीर हुसेन हांकां पिरायेच्या 73व्या वर्सा तांकां मरण आयिल्लें आसा। ते अमेरिकेच्या सेंट फ्रांसिस्को ह्या शारांत एका हॉस्पिटलांत दाखल आशिल्ले। आनी एक अपडेट म्हळ्यार पर्वरी सद्या फ्लायओव्हराचें काम चालू आसा। मजगतीं थंय जो एक जे वडाचें झाड आसा तें वडाचें झाड कातरून उडोवचें न्हय ह्या खातीर आंदोलन चालू आसा। थंयचे थळावे तशेंच हेर जे समाज उरपी आसात ते दर शेनवाराक तांणी निश्चय केल्लो आसा की दर शेनवाराक थंय येवन जो मेरेन सरकार तांची मागणी जी आसा म्हणजे ह्या वडाच्या झाडाचें स्थलांतरण करचें न्ही ही जी तांची मागणी जो मेरेन मान्य जायना तो मेरेन हें आंदोलन तांचें चालूच उरतलें अशें तांणी सांगिल्लें आसा। तशेंच आनी एक म्हत्वाची आयच्या दिसाची बातमी म्हळ्यार गोंय नागरी सेवेत रुजू आशिल्ले 43 सरकारी ज्युनियर स्केल अधिकाऱ्यांची बडटी जाल्ली आसा सिनियर स्केल ऑफिसर म्हणून। आनी ही जी सविस्तर बातमी आसा ती तुमकां पळोवपाक मेळटलीच।
तशेंच आयज नेवरेचे जे पळय कांय शेतकार आसात जे गिमाच्या दिसांनी मानशेच्यो ज्यो गेटी आसात ते 6 म्हयन्या खातीर ज्यो गेटी आसात त्यो बंद करच्यो अशी मागणी घेवन ते पणजेचे मामलेदार तशेंच जिल्लोधिकाऱ्याक तांणी भेट घेतली. तांच्या वांगडा ह्या वेळार विरेश बोरकारूय आशिल्लो सांत अंद्रेचो आमदार आनी तांणी सांगिल्लें आसा की तांणी ह्या विशीं चर्चा केल्लीच आसा. तशेंच महसूल मंत्री जो आसा बाबूश मोन्सेरात तांच्या कडेनूय चर्चा केल्ली आसा आनी हे सगळे समस्यांचे सुटावे ह्यो सगळ्यो समस्या ज्यो आसात त्यो सुटाव्यो जातल्यो अशें सांगिल्लें आसा. आनीकूय अश्यो म्हत्वाच्यो अपडेट आसात ज्यो तुमी 7 वरांचेर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवच्यो. थँक्यू दिप्ती. आणि दुसरी जी बातमी आहा ती तुमकां खबर आसा तन्वी वस्त जे कुडचडे शाखेर जे प्रकरण जे केल्लेलें आहे की तिका फाटल्या दिसांनी FD फ्रॉड केसीन 4 दिसाची पुलीस बंदखण दिली. सो आयजूय तिका केप्यां न्यायालयात 5 दिसाची बंदखण फर्मायली. जी पुराय बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक TV सबस्क्रायब ते फॉलो करात. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव ऐश्वर्या खोर्जोयकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्या. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसात त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.